नमस्कार. आवाज गोयचो बुलेटिनान येवकार. हांव संजना अंजुनकर. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो. शिरगांवा श्री लयराई देवीच्या जात्रे निमतान मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान घेतले देवीचे दर्शन. सगळ्या भक्तांच्या कल्याणा खातीर केली प्रार्थना. मटक्या आड अचकीत व्हड दाड. क्रायम ब्रांचीची कारवाय. 12 बुकींग धरले. 25 जाणां आड गुन्यांव नोंद. दोन ग्रुपां मदीं जाल्ले झगडे मिटोवपाक गेल्ले कडेन पुलिसाचेर हल्लो. टाकी शेल्डे वाठारांतली घडणूक. 6 जाणांचेर गुन्यांव नोंद. दोगां घटक मुख्य दुबावीत फरार. पुलीस घेतात सूड. मुख्य नगर नियोजक राजेश नायका आड कायद्या प्रमाण कारवाय सांगता मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत. आपल्याक मंत्रीपदाची आशा ना. मंत्रीपद कोणाक दिवप हे थारायतलो मुख्यमंत्री सांगता कळंगूटचो आमदार मायकल लोबो. सालिगांवचो आमदार केदार नायकान केल्ले स्टेटमेंटाचेर मायकलाची प्रतिक्रिया. ओकाम दारबांदोड्या परतून न्हावपाक गेल्ल्या भुरग्यांक पुलिसांनी धांवडायले. जिल्लोधिकाऱ्यान ओकाम न्हंयचेर वचपाच्या गेटीचेर कुलूप मारिल्ले आसतना केले उल्लंघन. आतां खबरो विस्तारांत. क्रायम ब्रांचेन उत्तर गोंयांत मटक्या आड अचकीत धाड घालून 12 बुकींग धरले. तशेंच 12 एजंट आनी 3 माउंट मटका ऑपरेटरांक धरले. वट्टू 25 जाणां आड गुन्यांव नोंद केला. क्रायम ब्रांचीन 12 वेगवेगळी प्रकरणां नोंद केल्यात. पणजे, म्हापसा, पर्वरी, मडगांव, वास्को, फोंड्या, मांद्र्या, पेडण्यां वाठारांत मटका बुकींग आड कारवाय केली. तांचे कडल्यान मटक्याक लागपी साहित्य जप्त केल्या. मुख्य नगर नियोजक राजेश नाईक हांच्या निलंबनाचो निर्णय कायद्या प्रमाण. ते विशीं कोर्टान केस चालू आशिल्ल्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान सांगले. मुख्य नगर नियोजक राजेश नाईकाच्या निलंबना विशीं विचारिल्ल्या प्रश्नाक मुख्यमंत्र्यान जाप दिली. मुख्य नगर नियोजक राजेश नाईक हांच्या आड शिस्तभंगाची कारवाय करीत ताका सेवेंतल्यान निलंबित केल्लो. दक्षता खात्यान ही कारवाय केल्ली. हे विशीं पत्रकारांनी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताक प्रश्न विचारलो तेन्ना तांणी सांगले की मुख्य नगर नियोजक राजेश नायका आड कायद्या प्रमाण कारवाय केल्या. हे विशीं न्यायालयातूय केस चालू आशिल्ल्याचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले. की काल सीटीपी सस्पेंड केल्ले आसा. एकूच येयलो तो सिटी कितें रिजन आशिल्ले सीटीपी चीफ टाउन क्लिनर काल सस्पेंड विजिलन्सान सस्पेंड केल्ले आसा. ऑर्डर कायद्यान जाला सगळे कायद्यान जाल्ले आसा. कोर्टात केस सांग बरं. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. आपल्याक मंत्रीपदाची आशा ना. मंत्रीपद कोणाक दिवप हे मुख्यमंत्री थारायतलो. कांय मंत्री सामके काम करिनात. त्या मंत्र्याची खाती बदलपाक जाय अशें कळंगूटचो आमदार मायकल लोबो सांगता. सालिगांवचो आमदार केदार नायकान मायकल लोबोक मंत्रीपद दिवचें अशें सांगिल्लें. ह्याच फाटभुंयेर मायकलान प्रतिक्रिया दिली. सालिगांवचो आमदार केदार नायकान बुधवारा मंत्रीपदा विशीं वेगळे स्टेटमेंट केल्ले. आपूण आमदार म्हूण समाधानी आसा. मंत्रीपद दिवपाचेच आसा जाल्यार ते आपल्याक नाका कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोक दिवचे अशें केदारान म्हणिल्लें. ह्याच फाटभुंयेर कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोन प्रतिक्रिया दिल्या. मायकल सांगता मंत्रीपद कोणाक दिवप हें मुख्यमंत्री थारायतलो. आपल्याक मंत्रीपदाची आशा ना. जांकां मंत्रीपद दिवपाचें आशिल्लें तांकां दिलां. मात कांय मंत्र्यांची खाती बदलपाची गरज आशिल्ल्याचें आमदार मायकलाचें म्हणणें. We are not expecting anything. It is with the Honorable Chief Minister to decide. आणि आम्ही जॉईन जाताना अशें कंडिशन काय घालूंक ना की आमकां मिनिस्ट्री दिवपाक जाय. जे कोणाक दिवपाक आहले ताका दिली एक्सेप्ट. सो वी हॅव नो कमेंट्स ऑन दिस. But if you ask me personally, a lot of work what the people are expecting is not happening. Some of the ministers are working very good. Some of them are not really working for the people. We have seen so many issues and public running from this office to that office or same office 10 times, 20 times to get one work done. So somewhere down the line,
if there is no change in the ministry, CM will have to do a reshuffle among the portfolios what the ministers are actually holding. I am not saying that all are not working. I don't want to name also, but खुबशे लोकांची कामां जायना आमचे नदरेक येता. हांव म्हणना अमको मंत्री वायट अमको मंत्री बरो, सगळे मंत्री बरे, पूण लोकांची कामां जावपाची गरज आहा. कॅबिनेट जर रिशफल जायना जाल्यार तेंचे भितर तरी पोर्टफोलिओ रिशफल जावपाची गरज आहा. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा हसोटीकर. स्मार्ट सिटीचें काम 100% सामकें जावंक नासुंये, मात स्मार्ट सिटीचें काम हातीन घेवंक नाशिल्लें जाल्यार राजधानी पणजेची वाट लागपाची मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत सांगता. पणजे आयोजीत केल्ल्या भाजपा कार्यकर्ता मेळाव्यान मुख्यमंत्री उलयतालो. सिटीचें काम कितें काय म्हणून हांव मुद्दाम जाहीर उलयता. हांवें ताका विचारलें स्मार्ट सिटीचें काम करूंकच नासलें जाल्यार पणजे कशी आसतली आसली ती सांगात म्हाका. स्मार्ट सिटी धरून जाल्यार हांवें कामच सुरू करूंक नासलें जाल्यार पणजेची सिटी वर्स्ट आसतली आसली. हांव पब्लिकली सांगता, स्मार्ट नो डावट स्मार्ट सिटीचें काम करता आसतना प्रॉब्लेम जाले आसतले. स्मार्ट सिटीचें थोडेशें काम सारकें जावनाय आसतलें, हांव 100% सारकें जालें. बट स्मार्ट सिटी जर करूंक नासली पणजेची सिवेज लायन जी आसा पळय न्हू तेजी परिस्थिती अत्यंत वायट जातली आसली. तुम्ही आज पळयात व्हॅक्यूम सक्शन सिवेज जी आहा मळ्यात लायल्या पयलीं व्हॅक्यूम सक्शन सिवेज देशांतलो पयलो प्रोजेक्ट आसा. देशांतलो पयलो प्रोजेक्ट आमी पणजेंतल्या मळ्यात लायला. वन ऑफ द बेस्ट टेक्नॉलॉजी इन द कंट्री, वन ऑफ द बेस्ट टेक्नॉलॉजी. अशी दुसरी टेक्नॉलॉजी आतां लोक कॉपी करून दुसरे कडेन लावपाक लागलेले आसा. ओकाम दारबांदोड्या परतून न्हांवपाक गेल्ल्या भुरग्यांक पुलिसांनी धांवडायले. फाटल्या शेनवारा ह्याच जाग्यार एकल्याक बुडून मरण आयिल्लें. ही घडणूक ताजी आसतनाच कांय भुरग्यांनी त्याच जाग्यार परतून न्हांवपाक वचपाचें धाडस केलें. उपजिल्लोधिकाऱ्यान ओकाम हांगासर न्हंयचेर वचपाच्या गेटीक कुलूप मारिल्लें आसतना भुरगे न्हांवपाक गेले. ओकाम धारबांदोड्या एकल्याक बुडून मरण आयिल्ल्या जाग्यार परतून न्हांवपाक गेल्ल्या कांय भुरग्यांक पुलिसांनी धांवडावन घातले. फाटल्या शेनवारा ह्याच धारबांदोड्याच्या ओकाम स्पॉटार एकल्याक बुडून मरण आयिल्लें. धारबांदोडे आनी सत्तरीत फाटल्या 2 सप्तकांत न्हांवपाक गेल्ल्या 4 बुडून मरण आयलां. ह्या गजालीची गंभीर दखल घेत उपजिल्लोधिकारी निलेश धाडगोडकारान ओकाम हांगासर न्हंयचेर वचपाच्या गेटीक कुलूप मारिल्लें. ह्या प्रकाराचे उल्लंघन करून कांय भुरग्यांनी त्याच सुवातेर न्हांवपाक वचपाचें परतून धाडस केलें. अशें न्हय की ह्या भुरग्यांक हांगासर घडिल्ल्या गजालेची खबर नाशिल्ली. उरफाटे फाटल्या फावट ह्याच सुवातेर वाडदीस मनोवपाक आपले इश्टांक घेवन येवपी एकलो भुरगोच ह्या फावट परतून कांय जाणांक ह्या जाग्यार घेवन आयिल्ल्याचें थळाव्यांचें म्हणणें. माटवाडा ओकाम धारबांदोडा गोवा हांगा लोक न्हांवपा येतात भरपूर, कोण आयकना, कांयच आयकना. लोक सांगल्यार तुमकां शाणपण सांगता, सांगल्यार रस्त्यार येयल्यार सांगल्यार शाणपण सांगता, तुज्या बापायचो रस्तो आनी कितें अशें सांगता. मागीर आयज तुमी पुलिसां आपयल्ले? ना, पोलीस येताले, काल सुद्दां येयल्ले ते. ओके, डेली येता. आमी आपोवना, पोलीस डेली येताले, काल सुद्दां येयल्ले, आयजूय येयले पळय, त्या फुडें आसा. ओके, मागीर तुमी धांवडावन घातले तांकां? मागीर सगळ्यांक धांवण पोलिसांनी येवन धांवडावन घातले. मागीर हे आनी कोणूच फुडले फाटी आनी कोण दुसरे फाटी आनी येवं येना. गेट घातल्यार सुद्दां ती बारकेली गेट काडटा आनी येता लोक 2 व्हिलर घेवन, आनी कोणूच येवं येना. ओके, बुडटा म्हणून? बुडटा. पळय 2 जाण मेले, फाटोफाट 2 जाण मेले. ओके, पयसुल्यान येता सगळे, हांगा गांवचे कोणूच ना, पयसुल्यान येता आनी बुडटा, हांगा बुडटा. तिंका उदका कितको खोल आहा, कितकें आहा तें कांयच कळना. त्या खातीर तुमी कोणीच न्हांवपा येवं येना. नमस्कार, आमी आसा ओकाम धारबांदोड्या हांगा. गेल्ल्या शेनवारा हांगा एक भुरगो, काणकोणचो भुरगो, हांगा बर्थडे सेलिब्रेट करपाक येयल्ले आसतना दूदसागर न्हंयक बुडोवन ताचें मरण जालें. आनी तेजे नंतर डेप्युटी कलेक्टर निलेश धायगोडकार यांनी एक ऑर्डर काडलेली पुलिसांक की तेणी दूदसागर न्हंयचेर गस्त घालची म्हणून. आयज पुलीस हांगा जेन्ना गस्त घालपाक येयले तेन्ना तांकां 50 वयर ट्युरिस्ट हांगा उदक न्हांवपा येयल्ले आढळून येयले. सो त्या पुलिसांनी सगळ्या लोकांक धांवडावन घातलेले आसा. म्हत्वाचें म्हणजे गेले शेनवाराक हांगा आपल्या फ्रेंडाक घेवन न्हांवपाक येयल्लो, काणकोणच्या फ्रेंडाक घेवन न्हांवपा येयल्लो. तोच भुरगो आयज परत आपल्या आनी फ्रेंडाक घेवन हांगा उदक न्हांवपाक घेवन येयलो. हेजे वयल्यान दिसून येता की ह्या भुरग्यां मदीं सिरियसपण कांयच ना. म्हाका दिसता हांगा आतां चड
पुलीस गस्त वाडोवपाची गरज आसा आनी हेची दखल निश्चित डेप्युटी कलेक्टर घेवपाची शक्यता आसा. धारबांदोडेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नेश च्यारी. दोन ग्रुपां मदीं जाल्ले झगडे मिटोवपाक गेल्ले कडेन पुलिसाचेर हल्लो. टाकी शेल्डे वाठारांतली घडणूक. जॉयसन फर्नांडीस आनी ताच्या वांगड्यांनी ड्युटेर आशिल्ल्या पुलिसांचेर हल्लो केलो. ह्या प्रकरणात पुलिसांनी जॉयसन फर्नांडीस आनी हेर 5 जाणां आड 2 वेगवेगळे गुन्यांव दाखल केल्यात. केपेच्या पुलीस निरीक्षकाच्या म्हणण्या प्रमाण पुलिसांनी 2 जाणांक अटकूय केल्या आनी मुख्य आरोपी जॉयसन फर्नांडीस अजूनय फरार आसा. ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास सुरू आसा. जे टाकी शिवनगर शेल्डे एरिया आसा थंय एक इन्सिडंट जालो. जनरल स्टोर आसा ते इन्सिडंट मुख्य कारण म्हणल्यार थंय 2 ग्रूप जे शॉपार आशिल्ले आनी खंय तरी कितें कारणां लागून एक ग्रुपान दुसरे एक ग्रुपाचे 2 मनशां दुसऱ्यांक 2 जाणांक एसॉल्ट केले. तेजे नंतर ही कंप्लेंट खंय तरी PSRाचेर मुखार पुलिसांक कळयले. जेन्ना केपे पुलीस पावले आनी केपे पुलीस हांगा येतना जेन्ना विचारलें कितें जालां काय म्हणून, ते कोण ग्रूप येयल्लो ते जेणी जे 2 मनशां एसॉल्ट केल्लो तेणी ते पुलिसांक बी तांकां बी मारले अशें केपे पुलिसांनी आतां इन्फॉर्मेशन दिल्लें आसा. तेजे नंतर पुलिसांनी हें प्रकरण वाडटा अशें पळोवन तेणी आनी पुलीस फोर्स आपयलो. पूण ते म्हणटा म्हणल्यार ते जे जो ग्रूप आशिल्लो जेणी एसॉल्ट केले ते थंयच्यान पळोवन गेले. आतां सद्याक केपे पुलिसान जो सिद्धेश नायक जो इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसर आसा तेणें सांगलां की सद्या 2 डिफरंट FIR तेंचे अगेन्स्ट रजिस्टर केल्या. एक म्हणल्यार पयलीं जे फर्स्ट इन्सिडंट म्हणल्यार जेन्ना पुलिसाचेर हात उखल्लो ते केले. मागीर जेंकां पयलीं एसॉल्ट केल्ले तांकां मॅडिकल जातकीर तेंचे कडल्यान तेंचे कडल्यान जाणून घेवन मागीर तेणी दुसरी FIR तेंचेर रजिस्टर केल्या. हेतून जे एसॉल्ट केल्ले हेतून 6 जाण इनवॉल्व आसा. त्या प्रमाणे जो केपेचो PI सांगोडकर तेणें इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी 2 जाणांक धरलेले आसा आनी 4 जाणांचो तपास चालू आसा. चोला घाटान बिरेस्तारा कारीक स्वयं अपघात जालो. कार चलोवप्याचे कारीवेले नियंत्रण सुटिल्ल्यान कार आपटून उमटली. कारीचे मोठे लुकसाण जालां. हातूंत कार चलोवपी 270चो अर्जुन माउसकर जखमी जालो. देखून ताका उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत भरती केला. नमस्कार. चोल्ला घाटार आज जालेल्या स्वयं अपघातात कार गाडीचे मोठे लुकसाण झालेले आसा. तशेंच जो ड्रायव्हर आसा ह्यो किरकोळ जखमी जाल्लो आसा. ह्या वेळार मेळिल्ली म्हायतीनुसार आयज दनपारा बेळगांवच्यान गोंयांत येवपी GA046272 ही कार गाडी घेवन अर्जुन माउसकर ह्यो 270 हांगासर रावपी ह्यो बेळगांवच्यान गोंयाचे दिशेन येतालो आनी जेन्ना चोल्ला घाटार पावलो तेन्ना देंवतेचेर ताजो गाडीचो ताबो सुटलो आनी गाडी वचून रस्त्याच्या सायडीक पलटी जाली. आनी ह्या वेळार जेन्ना थंय वचपी लोकांनी ताका सायडीक गाडयेंतले भायर काडले आनी वाळपे पुलीस तशेंच जे ट्राफीक पुलिसां हांकां कळयल्या नंतर ट्राफीक पुलिसांनी केरी चेकपोस्टाचे पुलीस थंय वचोन तेंच्यांनी कॅनाच्या सायडीन गाडी सायडीक काडलेली आसा. ह्या वेळार गाडयेचे मोठे प्रमाणात लुकसाण जालेले आसा आनी ह्यो रस्तो आसा हेतूर मोठे प्रमाणात गाडयेची वदळ चालूच आसता. मात जेन्ना एक्सिडंट जालो तेन्ना लोक कोण नासलो ताका लागून मोठी जिवीत हानी टळलेली आसा. ह्या प्रकरणाचो तपास आसा ह्यो वाळपे पुलीस करत आसा. वाळपेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत. मंगोल फातोर्डा गोवानूच बायलेचो खून केल्ल्याचे उक्ताडार आयला. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण गोवा आनी बायले मदीं खंय सदांच वाद जाताले. बुधवारा राती तांची बरी झगडी जाल्ल्यान गोवान बायलेक जिवेशी मारली. कांय दिसा फाटीं माकाजन कुडतऱ्या बापायन आपल्या 6 वर्साचे चलयेक जिवेशी मारून उडोवपाची घडणूक ताजी आसतनाच आतां मंगूल फातोर्डा घोवानूच आपल्या बायलेचो खून केल्ल्याचो प्रकार उक्ताडार आयला. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्या जोडप्या मदीं कसलो तरी वाद जालो आनी ह्या झगड्याचें रुपांतर मारामारीत जाल्ल्यान घोवान आपल्या बायलेक जिवेशी मारली. ह्या प्रकरणात फातोर्डा पुलिसांनी घोव कृष्णा रॉय हाका ताब्यात घेतिल्लो. मडगांवच्या JMFC कोर्टान आरोपीक 7 दिसांची पुलीस बंदखण फर्मायल्या. 2 दिसां पयलीं बापायन आपल्या चलयेक मारपाची घटना माकाजान कुडतरे हांगा घडली आनी काल राती मंगोल फातोर्डा हांगा घोवान आपल्या बायलेक मारली. हे जे कुटुंब आसा हे मंगोल हांगा रावताले आनीक ताजे घोवाचें नांव आसा कृष्णा राय 38 वर्सां आनी बायलेचें नांव आसा करिश्मा राय हिका 28 वर्सां. हो जो
कृष्णा राय आसा तो ताजे व्यवसाय आशिल्लो सुतार कामाचे आनीक हे दोगी जाण पुलिसांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाणे दोगी जाणां भितर डेली चडशे खटके पेट्टाले पूण काल हाजे हें आसा ताणें कृष्णान सामको रुद्र अवतार ताजो धारण केलो आनी आपले बायलेक मारपाक लागलो. ह्या मारपेटी भितर तिका मरण आयलें. ताजे नंतर फातोर्डा पुलिसांनी थंय धांव घेतली आनीक कृष्णा रॉय हाका अटक केलो आनी ताजी जी बॉडी आसा बायलेची ती बॉडी पोस्टमॉर्टमा खातीर दक्षिण गोंयच्या शवागाराक सद्याक दवरिल्ली आसा. फातोर्डा पुलिसांनी ताजो पंचनामोय केल्लो आसा आनीक सद्या कृष्णा राय हो जो घोव आसा तो अटकेक आसा. हांचे ही जी फॅमिली आसा ती मूळ कलकत्ता वेस्ट बेंगाल हांगची आनी ती हांगा भाड्याक रावताली. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव गुरुवार. मडगांव मोतीडोंगर वाठारांतल्यान अपहरण जाल्ल्या सांत चलयेचो सोद घेवपाक मडगांव पुलिसेक येस आयला. पुलिशेन ह्या चलयेक कर्नाटकांतल्यान सोदून काडले. सांत चलयेचे अपहरण करपी दुबावीत आरोपी परशुराम अरियर ह्या 22 वर्साच्या तरणाट्याक पुलिशेन अटक केल्या. हे सांत चलयेचें अपहरण जाल्ल्यान तिच्या आवयन आयतारा पुलिशेन कागाळ केल्ली. पुलिशेन हे सांत चलयेक तिच्या आवय बापाय कडेन सुपूर्द केला. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. वेळीपणो विलियन भाटी सांग्यावयले श्रीमती गांवकर हिचे घर थळावो आमदार तशेंच मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी परतून बांदपाक मजतीचो हात दिल्ल्यान श्रीमती गांवकारान उपकार आटयले. फाटल्या सप्तकांत राज्यवायर सिलिंडराचो स्फोट जावन घराक उजो लागपाची घडणूक घडिल्ली. ह्या भायर घरांत कोणूच नाशिल्ल्यान जिवीतहानी टळ्ळी. मात घरांतले सामान आनी कायदेशीर कागदपत्रां उज्यान लासून काबार जाली. सिलिंडराचे स्फोट जाल्ल्यान सगळे लासून गेले. तुम्ही ते जाल तेन्ना खंय आशिल्ले? हरशी तुमी थंयच वयता आनी कित्याक लागून तुमी म्हणटा जो फुटला आसतलो खबर आसा ना? पूण दोगांनी तुमी थंय गेल्ली त्याच दीस गेल्ले काय पयलीं वयताली? वयता. आतां तुमगेलें हें टोटल घर मोडलें. आता हे तुमकां उबारून दिलें ते कोणे उबारून दिलें? मंत्री आसा आमदारान तुमगे बांदून दिलें. आता तुमी दोगांनी रावता हांगा आनी कोण ना तुमगेलो? कितली वर्सां जाली ह्या घरा रावताले तुमी? 40 वर्सां रावता. आता हें काम चालू आसा? पावसा पयलीं जातली खंय? तुमगेले भितर कितें आशिल्लें जेन्ना हो हें जालो तेन्ना? घरांतलें कितें लुकसाण जालें तुमकां? सगळे लासून गेले. कपडे सुद्दां लासून गेले आनी काय सगळे टोटल हें जालें. आमी वेळीपाडा आसा आनी जे तुमी घर पळयतात आनी ही दोग जाण आसात, एक श्रीमती गांवकर आनी तेजा भांडारी, हेंगेले खंय तरी फाटल्या 8 दिसां पयलीं एक अपघात जो म्हणल्यार जाता, जो सिलिंडर आसा तो कुकिंग सिलिंडर स्फोट जाल्ल्यान तेंगे घर आसा तें टोटल लासून, म्हणटकीर तेंगे घरांत जे कितें आशिल्लें कपडे भांगर धरून आरमार धरून आयदन धरून टोटली लासून जळून गेल्ले आसा. आनी त्या घटनेक जेन्ना ही घटना घडली तेन्ना ती शेजारी जे एक काही इंचाचेर असं म्हणल्यार जाता थंय त्या गेल्या 8 दिसांक थंय न्हिदपा वयताली म्हणून ती साल्वार जाली. ना जाल्यार खंय तरी आनीक खंयचो घोर घटना जावपाची शक्यता आशिल्ली. आता खंय तरी जी घटना घडल्या जे घर आसा ते जे पत्र्याचे घर आशिल्ले ते टोटल लासून गेले. ते खंय तरी लोकल जो आमदार आसा आनी मंत्री तेणे खंय तरी दखल घेवन तांकां घर बांदून दिवपाचे फुडाकार घेतलेलो आसा. आनी पळयता तुमी घर खंय तरी अर्द्यार पावल्लें आसा. ती जी म्हणटा श्रीमती गांवकर तेणी आमदाराचे आनी मंत्र्याचे उपकार वाटयल्या की खंय तरी तांकां आदाराक येयलो. पूण जे घटना घडली तेतूर खंय तरी
तांकां कोणालो सपोर्ट ना ती दोगूच जाण बायल मनशां खंय तरी तांकां हो आदार मेळ्ळो आसा. हांव गोमंतक टीव्ही खातीर वेळवाडा पिल्यांच्यान क्रिस्तानंद पेडणेकर. कामगार दिसा निमतान आयटकान बस स्टँडा वेल्यान पणजेच्या इमॅक्युलेट कन्सेप्शन चर्ची मेरेन रॅली काडली आनी चर्ची लागसार तांची भव्य सभा जाली. सरकारा कडल्यान कामगारांच्या अधिकाराचेर बंदी घालप, खाजगी फार्मा कंपन्यांनी एजमा लागू करप, कामा वेल्यान काडून उडोवप, किमान पगार आनी वाडटे बेरोजगारी आड कामगार नेत्यांनी हे सभेक संबोधीत केले. है जो रोजगार नहीं है उसको रोजगार देना है, लेकिन क्या हो रहा है, रोजगार नहीं दे सकता है सरकार, लेकिन जो रोजगार है उसको भी खत्म किया जा रहा है. नीम टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट, ट्रेनी टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट, नेटअप टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट, आज हिंदुस्तान में ये चल रहा है. परमानेंट नौकरियां नहीं, आप परमानेंट नौकरी मत मांगो, और नौकरी क्रिएट करना भी सरकार का जिम्मेदारी नहीं है. आप खुद का सोचो, आप कुछ ठेला लगाओ, नहीं तो पकौड़े तलो, ये सरकार आपको कहती है. और ये कठिन परिस्थिति में आज हमको मजदूरों का संघर्ष लेके आगे बढ़ना है. आता खेळामेळावेली खबर. वारकान पोमुर्फा खारयत 5 साइड फुटबॉल सर्त जिखली. अर्नोल्ड सेवा केंद्रान छोटा नागपूर युथ ग्रुपाच्या जोड पालवान हे फुटबॉल सर्तीचे आयोजन केल्ले. हे सर्तीची खासियत म्हळ्यार 11 पंगडांनी दरेकी 2 चली खेळगड्यांचो आस्पाव आशिल्लो. वेर्णा, वार्का, ओळावली आनी पोमुर्फा पंगडांनी सर्तीच्या सेमीफायनलीन प्रवेश केल्लो. सेमीफायनलीन पोमुर्फान वेर्णाक जाल्यार वार्कान ओळावलीक हारयत फायनलीन प्रवेश केल्लो. वार्कान पोमुर्फा मदीं जाल्ली फायनल 2-2 गोलान बरीच सुटिल्ली. उपरांत पेनल्टी शूटआउटाचेर खेळिल्ले मॅचीन वार्कान पोमुर्फाक हारयत ही सर्त जिखली. वन नेशन वन रेशन ह्या येवजणे खाला भायल्या राज्यांतल्या कामगारांक गोंयांत आपलें रेशन घेवपाक मेळटलें. कामगारांनी आपलें थंयचें रेशन कार्ड गोंयांत ट्रान्सफर करून हे येवजणेचो लाभ घेवं येता अशें मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान सांगलें. कामगार दिसा निमतान आयोजीत केल्ल्या श्रम गौरव पुरस्कार सुवाळ्यान मुख्यमंत्री उलयतालो. कामगार दिसा निमतान पणजेच्या श्रमशक्ती भवनात श्रमगौरव पुरस्कार सुवाळो आयोजित केल्लो. या सुवाळ्यात मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी म्हत्वाचें विधान केलां. वन नेशन वन रेशन येवजणे खाला गोंयांत काम करपी भायल्या कामगारांक गोंयांत रेशन घेवपाक मेळटलें. कामा निमतान गोंयांत रावपी कामगारांनी जर आपले रेशन कार्ड गोंयांत ट्रान्सफर करून घेतले जाल्यार तांचे थंयचे रेशन तांकां गोंयांत मेळटलें खंय. तशेंच गोंयांतल्या उद्योजकांनी कामगारांचें शोशण करचें न्ही. कामगारांचें शोशण केल्ले आमी खपोवन घेवचे नात अशी शिटकावणी मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंतान दिली. पहिल्यान पयली आधार अपडेशन जर कदाचित म्हणजे यूपी बिहारांतल्यान येयल्लो जर लेबर आसत जाल्यार तेजे आधार अपडेशन जावपाची गरज आसा. सेकंड इट इज वन नेशन वन रेशन, तेका तेज्या रेशन कार्डाच्या सकयल हांगासरूय बी तेका रेशन मोफत रेशन जे मेळपाक जाय. जे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर हेंच्यांनी पयलीच फावटी वन नेशन वन रेशन ही स्कीम काडली. यूपी बिहारांतले जरी रेशन कार्ड असले जाल्यार थंयच्यान तो हांगा ट्रान्सफर करपाक शकतलो आणि ते ट्रान्सफर केल्ले रेशन तेका हांगासर त्या रेशनाची स्कीम तेका हांगा लागू जातली. म्हणजे तुम्ही विचार करात थंयसरले तेजे यूपीतल्या एखाद्या बारीक गांवांतले तेका 5 किलो तांदूळ मेळटलो, तेजी 4 जणांची फॅमिली आसत जाल्यार तेका थंयसर 20 किलो तांदूळ जे मेळटाले तेणी हांगासर वन नेशन वन रेशन ह्या स्किमीच्या अंडर आपले रजिस्ट्रेशन केल्या उपरांत रोखडे थंयसर तेजे कट जातले आणि तो कोटा हो स्टेटीक डायवर्ट जातलो. स्टेटीक डायवर्ट जाल्या उपरांत तो पर्वरी किंवा उस्कय खंय तरी रावता आसत जाल्यार त्या रेशन कार्डा वयल्या शॉपार ताका हांगा मेळपाक सुरू जातली. सी द टेक्नॉलॉजी. ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टराचे विजन पळयात. एखादो लेबर जॉबा खातीर आपूण मायग्रेट जाला आसत जाल्यार तेका मेळपी मोफत रेशन हे तो ज्या जाग्यार वयता त्या जाग्यार तेका मेळचें हाज्या फाटीमागचो उद्देश आसा. ताज्या उपरांत ताचे आयुष्यमान कार्ड आसतलें, आभा कार्ड आसतलें किंवा फायनान्शियल इन्क्लुजन आसतलें. ह्यो वेगवेगळ्यो स्किमी ह्यो लेबरा पर्यंत समजच्यो, लेबरांक कळच्यो हाज्या खातीर म्हणजे हेल्थ अवेअरनेस आसतल्यो. ह्यो सगळ्यो गजाली ह्यो सातत्यान आमचें सरकार हे दिशा फावंडेशनाच्या निमित्तान तांच्या पर्यंत पावयता, तांच्या पर्यंत करता. हो खरोखरूच सांगता म्हणजे हांवें त्या खातीर म्हटलां
की लेबर जावं तो खंयच्याय राज्यांतलो आसूं तो हांगासर जेन्ना काम करता तेन्ना तेजे रायट्स ताका मेळप हाज्या खातीर आमचें सरकार हें सातत्यान वापरता. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. खाजगी क्षेत्रांत काम करपी गोंयकारांक चडांत चड साधन सुविधांचो कसो फायदो जातलो हे विशीं चर्चा सुरू आसा. खाजगी क्षेत्रांत काम करप्यांक उण्यांत उण्या दरान घर रीण दिवपाचो विचार आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान सांगलें. पणजे जाल्ल्या भाजप कार्यकर्ता मेळाव्याक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयतालो. म्हणजे एखादो भुरगो जर प्रायव्हेट सेक्टरात जॉब करता मुद्दाम कळपाक जाय म्हूण सांगता ESI जर तेजे कडेन आसा फाल्यां सकाळी कोणी जर बरो ना जाल्यार गव्हर्मेंटाचो जाल्यार पयलीं ताका पे करचें पडटा आनी मागीर गव्हर्मेंट ताका पे करता. बट वायस वर्सा जेच्या कडेन ESI आसा ताजे 20 लाख न्ही 40 लाख रुपया जरी बील जालें जाल्यार कंप्लिटली ESI पे करता हो प्रायव्हेट सेक्टरात वचपाचो तोय बी फायदो आसा. म्हाका खबर हांवें पे करून घेतल्या. म्हणजे ESI एका कॅन्सर जाल्लो मुंबय ट्रिटमेंट घेतली ESI डायरेक्टली 25 लाख रुपया टाटा मेमोरियलाक पे केले. हो बेनिफिट्स एक आमच्या लक्षात येयना की प्रायव्हेट सेक्टरात म्हणून म्हटलं हांवें की आमचं ऑलरेडी डिस्कशन सुरू आसा कंटिन्युअसली मिटींग सुरू आसा की प्रायव्हेट सेक्टरात आसपी लोकांक चडांत चड बेनिफीट इवन दो म्हणजे ताका हावजींग लोन कशें दिवचे किंवा हावजींग एडवान्सीस कशें दिवचे तांच्या भुरग्यांक वेगळ्यो बेनिफिट्स कश्यो दिवच्यो मागीर ते कन्स्ट्रक्शन बोर्डात आसूं किंवा ते लेबर वेलफेअरात आसूं हाजे आमी ऑलरेडी सुरवात केला आनी येता त्या काळात म्हणून हांव म्हणटा ताका काम करपाची इच्छा आसा तो प्रत्येक जण काम करपाक जाय आनी म्हाका खात्री आसा की ते पॉसिबल जातलें. गोंयांतली जो बेकारीचो नंबर फक्त फुल्लेलो दिसता पळय न्ही इट इज नॉट एक्चुअल नंबर. तो नंबर जर पळोवंक वचत जाल्यार तो नंबर खूब खूब कमी आसा. पुराय देश विकसीत जातनाच देशाचेर आयिल्ले संकश्ट पयस जावचे अशी प्रार्थना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी श्री लयराई देवी कडेन केल्या. सगळ्यांचे कल्याण करचे असो आशिर्वाद मुख्यमंत्री सावंत हांणी श्री लयराई देवी कडेन मागला. जात्रे निमतान शुक्रारा मुख्यमंत्र्यान श्री लयराई देवीचे दर्शन घेतले तशेंच भक्तांक जात्रेची परबी दिली. श्री लयराई देवीच्या जात्रेनिमित्तान मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी घरकान्नी सयत शुक्रारा सकाळी शिरगांवच्या श्री लयराई देवीचे दर्शन घेतले. सगळ्यांचे कल्याण करचे तशेंच देशाचेर आयिल्ले संकश्ट पयस जावचे अशी प्रार्थना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी श्री लयराई देवी कडेन केल्या. गोंयांत आनी पुराय महाराष्ट्र आनी कर्नाटकाच्या सायडीच्या भागांनी फेमस जाता. पुराय देवीचे धोड हे दिव्य अग्नी लपपा खातीर शिरगाळांत सदोदी करता. सगळ्यांत पयली लयराई जात्रेच्या सगळ्या जाणांक उलोवणी परबी आनी देवी लयराईच्या जात्रेच्या निमित्तान हांवें म्हणटा की सगळ्या जाणांक परबी मनयता आसतना फाटले 8 दीस ज्या पद्दतीचो लयराईच्या भक्तांचो देवळा कडेन लागला ते पळयल्या उपरांत देवीचे भक्त कितले आसा उलयता. जात्रा आयज सकाळी फाल्यां सकाळी पर्यंत फांतोडीत अग्नी कुंभारकान वयता सगळ्या भाविकांकूय शुभेच्छा दिता. पवित्र अशें व्रत 8 दिसांचें दवरून लोक उपकारांतल्यान व्हरपाची परंपरा गेली कितलीशींच वर्सां पासून चालू आसा. हांव परत एकदा देवी लयराई कडेन मागता की गोंय सूख आनी समृद्ध जावचें. आमी अशें म्हणटा की माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचे विकसीत भारत आनी देशाचेर येयल्ले संकटूय दूर जावचे आनी विकसीत गोवा जावपा खातीर देवी लयराईचो आशिर्वाद आसचो. पुराय परिसर लोकांनी स्वच्छ आनी सुंदर दवरपा खातीर एकाच पद्दतीचे प्रयत्न करचे. देवी लयराई जात्रेच्यो खूब खूब शुभेच्छा. मजगती राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेठ तनावडे आणि मयचो आमदार प्रेमीन शेठ हांणी लेगीत श्री लयराई देवीचे दर्शन घेतले. लयराई देवीच्या जात्रेक लागून मुद्दम दर्शन घेवपाक आयलो. म्हजे बरोबर आमचे आमदार प्रेमेंद्र शेठ आसतात, आमचे दयानंद जागोडकर, आमचे मुख्यमंत्री आतां तांचेंय दर्शन घेतलें. गोंयची अत्यंत फेमस आनी सबंद गोंयचे लोक ह्या जात्रेक येतात आनी कोणाचें व्रत हें अत्यंत फेमस व्रत हें सबंद गोंयभर गोंय आनी गोंया भायर देवीचें धोंड आसा आनी एक मोठी जात्रा आनी तेचेर सगळ्या भाविकांची तेचेर भरोसा आसा. अशी देवी लयराई तिच्या जात्रेक सगळ्या भाविकांक लयराई देवीच्या जात्रेच्यो शुभेच्छा दिता आनी सबंद गोंयचे आनी लोकांचे देवी कल्याण करता. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. आवाज गोंयचो बुलेटीन हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.